सरकारी जमिनींचेर अतिक्रमण करशात जाल्यार ताचे आड खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी परत एक फावट मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या। सरकारी जमिनींचेर बरे प्रकल्प हाडून राज्याच्या उदरगतीक हातभार लावपाक लोकांनी सहकार्य करचे असो उलो लेगीत मुखेलमंत्र्यान मारलो। दोडामार्ग पुलीस चौकीच्या नूतनीकरण केल्ल्या इमारतीच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान अशें सांगिल्लें आसा। सरकारी जमिनींचेर अतिक्रमण करशात जाल्यार ताचे आड खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या। दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत आशिल्ल्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांक तांच्या बऱ्या सेवे खातीर हांव परबी दितां, पूण ह्या हॉस्पिटलांत सुदारणा करपाची गरज आसा अशें दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस म्हणटा। ह्या विशीं आपूण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे कडेन तशेंच वेळ पडली जाल्यार केंद्रीय मंत्र्या कडेनूय चर्चा करतलो। दक्षिण गोंयचे सगळे लोक ह्या हॉस्पिटलाचेर निबून आसात, ताका लागून ह्या हॉस्पिटलांत बरी साधन सुविधा उपलब्ध करून दिवपाची गरज आशिल्ल्याचें कॅप्टन विरियातोचें म्हणणें। सोमारा उत्तर आणि दक्षिण गोंयचे जिल्लो पंचायत अध्यक्षाची बिनविरोध अधिकृत घोषणा जाली। दक्षिण गोंयच्या जिल्लो पंचायत अध्यक्षपदाचेर संजना वेळीप हांची वेंचणूक जाली जाल्यार उत्तर गोंयच्या जिल्लो पंचायत अध्यक्षपदाचेर शंकर चोडणकार हांची वेंचणूक जाली। उत्तर आणि दक्षिण गोंयच्या अध्यक्षांची आपल्या पदांचो तांच्यांनी ताबो घेतिल्लो आसा। सोमारा उत्तर आणि दक्षिण गोंयचे जिल्लो पंचायत अध्यक्षांची बिनविरोध अधिकृत घोषणा जाली। दक्षिण गोंयच्या जिल्लो पंचायत अध्यक्षपदाचेर संजना वेळीप जाल्यार उत्तर गोंय जिल्लो पंचायत अध्यक्षपदाचेर शंकर चोडणकार वेंचून आयले। आयतारा सांजे मंगेशी सभापती रमेश तवडकर हांच्या श्रमधाम येवजणेची कार्यावळ जाली। दर एकल्यान आपल्याक जाता तितली मजत केली जाल्यार तळागाळांतल्यान दर एकल्या कडेन पावपाक वेळ लागचो ना अशें सभापती रमेश तवडकर हाणें म्हटलें। सभापती रमेश तवडकर हांच्या श्रमधाम येवजणेची आयतारा सांजे मंगेशी हांगासर कार्यावळी जाली। दर एकल्यान आपल्याक जाता तितली मजत करची, आपल्याक जर मजत केली श्रमधाम येवजणे खातीर जाल्यार तळागाळांतल्यान दर एकल्या कडेन पावपाक आमकां वेळ लागचो ना अशें सभापती रमेश तवडकर हाणें म्हटलें। त्याच बरोबर श्रमधाम ह्या संकल्पनेक हातभार लावपाचो प्रत्येकाक उलो मारलो। चवथीच्या फाटभुंयेर सांखळे बाजारांत येरादारीची कोयंडी जावची न्हय म्हणून पार्किंगेची वेवस्था करतले। सगळे कडेन सुचोवणी तक्ते लायतले अशी माहिती सांखळेची नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हांणी दिली। सांखळे नगरपालिका, मार्केट असोसिएशन तशेंच ट्रॅफिक पोलिसां वांगडा खासा बसका घेवन हे म्हत्वाचे निर्णय घेतिल्ले आसा अशें मार्केट असोसिएशनाचे अध्यक्ष प्रियेश डांगीन सांगले। चवथीच्या फाटभुंयेर सांखळे बाजारांत व्हडा प्रमाणांत येरादारीची कोयंडी जावची न्हय ह्या खातीर ही बसका जाली। पार्किंगेची वेवस्था करतले खंय सगळे कडेन सुचोवणी तक्ते लेगीत लायतले अशी माहिती सांखळेची नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हाणें दिलेली आसा।
कुडचडे मतदारसंघात सध्या रस्त्यांची सामकीच अवतिकाय जाल्ली आसा. दिसान दीस अपघातांचे प्रमाण वाडत आसा. कुडचडे मतदारसंघातली ही रस्त्याची अवतिकाय. हांगासर दिसान दीस अपघातांच्या प्रमाणात वाड जायत आसा. चवथी पयली सगळे रस्ते दुरुस्त करतले अशें आश्वासन दिल्ले, मात भौशीक बांदकाम खात्यान दुर्लक्ष केल्ल्यान लोकांक हाचे खूब त्रास सोंसचे पडटात असो आरोप थळाव्यांनी केलेलो आसा. आनी ह्याच फाटभुंयेर सोमारा तिडकल्ल्या थळाव्यांनी हे रस्ते बेगोबेग दुरुस्त करपाची मागणी करीत उपजिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन सादर केले. कुडचडेचे रस्ते सध्या सामके बाबत स्थितीत आसा. चवथीच्या पयलीं हे रस्ते दुरुस्त करतले म्हणून तांकां आश्वासन मेळिल्लें, मात आजून कोणें हाची दाखल घेतिल्ली ना. म्हणून थळाव्यांनी उपजिल्लोधिकाऱ्या कडेन वचून कागाळ केली आनी बेगिनांतले बेगीन हे रस्ते आमकां दुरुस्त करून दिवचे अशी मागणी केली. आमदार वेन्झी वेगस हाणें आयतारा बाणावले मतदारसंघातल्या सगळ्या देवळांच्या समित्यां वांगडा बसका घेतली. ह्या बसकेंत गणपती विसर्जनाच्या वेवस्थे विशीं तशेंच हेर विशयांचेर चर्चा जाली. आमदार वेन्झीन गणपती विसर्जना खातीर 5 सुवातींची निवड केल्या. तशेंच इको फ्रेंडली गणपती डेकोरेशन सर्त आसतली अशें ताणें जाहीर केलेलें आसा. त्या खातीर ही बसका आपयल्ली. ह्या बसकेक गणपती विसर्जनाच्या फाटभुंयेर कशा तरेन विसर्जन जातले हाचेर बसका जाली. आमदार वेन्झी वेगस हाणें आयतारा बाणावले मतदारसंघातल्या सगळ्या देवळांच्या समित्या वांगडा ही बसका घेतली. ह्या बसकेंत गणपती विसर्जनाच्या वेवस्थे विशीं तशेंच हेर विशयांचेर लेगीत बरी चर्चा जाली. आमदार वेन्झीन गणपती विसर्जना खातीर 5 सुवातींची निवड केलेली आसा आनी इको फ्रेंडली गणपती डेकोरेशन सर्त लेगीत आयोजीत करतले अशें वेन्झी वेगसान सांगिल्लें आसा. गोंयच्या फामाद पणजे मिरामार दर्यादेगेर कोयराच्या राशीचे ढीग वाडत आसा. गोंयच्या तशेंच गोंया भायल्या सावन येवपी पर्यटकांक ह्या घाणीचो वास सोंसचो पडटा. सद्याक कोयर काडपाच्या कामाक सुरवात केला, मात हे काम जे आसा ते खूब स्लो आसा. देखून बेगोबेग संबंदीत अधिकाऱ्यांनी ह्या प्रश्नाचो सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी तशेंच पर्यटकांनी लेगीत केलेली आसा. चवथीच्या बाजारा वरवीं आप मजत गटांतल्या बायलांक स्वयंरोजगार मेळचो आनी स्वयंपूर्णती जावची ह्या हेतान सरकारान चवथीच्या बाजाराचें आयोजन केलां. जाल्यार दर एका बायलेची आर्थीक स्थिती घटमूट करपाचो सरकाराचो यत्न सुरू आसा. ताका लागून चवथीच्या खरेदीची चवथीच्या बाजाराचे हे आयोजन केलेलें आसा. चवथीच्या बाजारा वरवीं आप मजत गटांतल्या बायलांक स्वयंरोजगार मेळटलो आनी ती स्वयंपूर्ण जावची ह्या हेतान सरकारान चवथीच्या बाजाराचे हे आयोजन केलेलें आसा. तशेंच दर एका बायलेची आर्थीक स्थिती घटमूट करपा खातीरचो ह्या बाजारा फाटलो हेत आसा. ताका लागून चवथीच्या बाजाराक आप मजत गटांतल्या बायलांक स्वयंरोजगार मेळचो, ती स्वयंपूर्ण जावची ह्या हेतान सरकारान चवथीच्या बाजाराचे हे आयोजन केलें. श्रावणाच्या फाटभुंयेर सांखळेच्या राधाकृष्ण आनी दत्त भवानी देवळा वतीन सुरू केल्ल्या ओम नमो भगवते वासुदेवाय 1 लाख नाम जपाच्या उपक्रमात मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें वांटो घेतलो. सदांच देवाची कृपा आमचेर उरची, आमच्या जिणेंत तणतणाव कमी जावचो देखून दर एकल्यान नामस्मरण करपाक जाय अशें मत देवळाचे अध्यक्ष राजदत्त मापारी हाणें ह्या वेळार व्यक्त केलें.
काँग्रेसीन पत्रकार परिशद घेतली. तातूंत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे आणि मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत जमीन रुपांतरणा वयल्यान लोकांची दिशाभूल करता असो सणसणीत आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान ह्या पत्रकार परिशदेत केलो. भाजप सरकार गोंयच्यो जमनी रियल इस्टेटीक विकून गोंय आमचे काबार करपाक सोदता अशें काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान आरोप केले. तशेंच चोपडे गांवांतले 3 लाख चौखण मीटर जमीन रुपांतरण करून ही जमीन बिगर गोंयकारांच्या हातांत सोंपोवपाचो सरकाराचो यत्न आसा अशें लेगीत काँग्रेसीन आरोप केले. ही जमीन रुपांतरण केल्या उपरांत ही जमीन बिगर गोंयकारांच्या हातांत वतली, थंय कंपनी येतली अशे आरोप काँग्रेसीन केलेले आसा. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे आणि मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत जमीन रुपांतरणा वयल्यान लोकांची दिशाभूल करता असो सणसणीत आरोप काँग्रेसीन केलो. मये मतदारसंघातल्या कुडचिऱ्या वाठारांत येवपी कोयर प्रकल्पा विशीं विरोध करपाच्या हेतान गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या सचिवान उत्तर गोंय जिल्लो अधिकारी कार्यालयाक निवेदन पत्र दिले. उपरांत कुडचिऱ्या वाठारांत आमदारांची दादागिरी खपोवन घेवचे ना, तशेंच थळाव्यांक विश्वासात घेनासतना कसलोच प्रकल्प कुडचिऱ्या वाठारांत जावचो ना अशें तांचें म्हणणें आसा. मये मतदारसंघातल्या कुडचिऱ्या ह्या वाठारांत कोयर प्रकल्पा विरोधात थळाव्यांनी एकठांय येवन बसका घेतिल्ली ह्या हेतान तांकां गोवा फॉरवर्डान तेंको दिल्लो आसा. कुडचिऱ्या मतदारसंघात ह्या वाठारांत कोयर प्रकल्प येवपाचो आसा आणि कोयर प्रकल्प हाडपाचो सरकाराचो यत्न आसा. ह्या विरोधात सगळ्या थळाव्यांनी तेका नकार दिलेलो आसा, विरोध केलेलो आसा. कोट्यांनी रुपया मोडून स्मार्ट सिटीत बसयल्ल्या CCTV कॅमेरांचो कांयच फायदो ना म्हणून NSUIन आरोप केलेलो आसा. 2 दिसां पयलीं NSUIचो सरचिटणीस आझार मुल्ला हाका पणजे एका गाडयेन धपको दिवन थंयच्यान पळ काडली. ह्या विशीं पुलिसांक कळीत केल्यार तांचे कडेन CCTV फुटेज ना खंय. ह्या विशीं NSUIचो सरचिटणीस आझार मुल्लान तिडक उक्तायली. कोट्यांनी रुपया खर्च करून स्मार्ट सिटीत जे CCTV कॅमेरा बसयल्ले आसात ते कांयच उपयोगाचे ना, तांचो कांयच उपयोग ना, जाल्यार कोट्यांनी रुपया ह्या CCTV कॅमेरांक कित्याक खर्च केला असो आरोप NSUIच्या ह्या भुरग्यांनी केलेलो आसा. 2 दिसां पयलीं NSUIचो सरचिटणीस आझार मुल्ला हाणें पणजे एका गाडयेक ताका धपको दिवन थंयच्यान पळ काडलो. ह्या विशीं तांणी पुलिसांक कळीत केलें, पूण पुलिसां कडेन कसलीच फुटेज ना CCTVची म्हणून तांच्यांनी तिडक उक्तायली. एर इंडियान विलिनीकरण निश्चित जाल्ल्यान देशांतली तिसरी सगळ्यांत व्हड विमान कंपनी विस्तारा 11 नोव्हेंबरा निमणें उड्डाण करतली. उपरांत विस्ताराची सगळीं उड्डाणां 12 नोव्हेंबरा सावन एर इंडिया द्वारा चलतल्यो. त्या खातीर तिकेटी रिझर्वेशन लेगीत एर इंडियाच्या वेबसायटी वयल्यान करचें पडटलें. विस्तारा विमान कंपनी आतां एर इंडिया बरोबर विलिनीकरण करतली तेन्ना देशांतली तिसरी सगळ्यांत व्हड विमान कंपनी विस्तारा 11 नोव्हेंबरा सावन निमणें उड्डाण करतली. 12 नोव्हेंबराच्यान विस्तारा विमान कंपनी आसची ना, ती विलिनीकरण जातली. त्या उपरांत विस्ताराची सगळीं उड्डाणां जी आसा ती 12 नोव्हेंबरा सावन इंडिया द्वारा चलतल्यो, एर इंडिया द्वारा. त्या खातीर तिकेटी रिझर्वेशन लेगीत एर इंडियाच्या वेबसायटी वयल्यान करचें पडटलें. विस्तारा विमान कंपनीच्या वेबसायटी वयल्यान 3 सप्टेंबर पासून किंवा त्या उपरांत 12 नोव्हेंबर नाजाल्यार त्या उपरांतच्या खातीर तिकेटी रिझर्वेशन बंद जावपाचें आसा. विस्तारा 11 नोव्हेंबर मेरेन तिकेट नोंदणी आनी प्रवासा खातीर विमान सेवा चालू उरतली. इंडिया विस्तारा हांच्यांनी नोव्हेंबर 2022 सालांत हो एर इंडिया वांगडा विलिनीकरणाचो करार केल्लो. त्या प्रमाणे आतां विस्तारा विमान सेवा जी आसा ती बंद जावपाची आसा, म्हळ्यारूच ती विलिनीकरण जावपाचें आसा. ह्या विलिनीकरणा उपरांत एर इंडिया समूह ही देशांतली दुसऱ्या आतां नंबरा वयली सगळ्यांत व्हड विमान कंपनी थारपाची आसा.
आयज गोंयच्या कांय वाठारांनी मुसळधार पावस पडलो. सांखळी, वाळपय तशेंच सत्तरी ह्या भागांत खूब कडेन उदक लेगीत भरले. तशेंच हवामान खात्यान 20 राज्यांक अतिवृश्टीचो हो इशारो दिलेलो आसा. ह्या राज्यांनी महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, चंदीगड, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर, कर्नाटक, केरळ, गुजरात, मध्य प्रदेश, सिक्कीम, पश्चिम बंगाल आणि ईशान्येकडले मणिपूर, आसाम, नागालँड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश आणि मेघालया ह्या राज्यांचो समावेश आसा. ह्या राज्यांनी म्हटल्यार 20 राज्यांनी मुसळधार पावस पडपाची शक्यताय आसा. आयज लेगीत गोंयांत बरोच पावसान धुमाकूळ घातलो. कालच्यान जो पावस पडला त्या प्रमाणे वाळपय, सांखळे धरून बरोच पावस पडलो आणि जनजीवन विस्कळीत जालेलें आसा. फाटीं पडिल्ल्या मुसळधार पावसान आंध्र प्रदेश, ओडिसा आणि तेलंगणात विध्वंस केलेलो आसा. तेलंगणात 9 जाणांक ह्या पावसाचो जो फटको बसलो तातूंत 9 जाणांक मरण आयलें. समुद्रम ते महमुदाबाद दरम्यानचो रेल्वे ट्रॅक लेगीत ह्या पावसांत व्हांवून गेलो. ताका लागून दिल्ली ते विजयवाडा मार्गा वयल्यो सगळ्यो गाडयो बंद केल्यो. दक्षिण मध्य रेल्वेन गाडयेंचेर ह्यो गाडयो रद्द करून 54 गाडयो वळयल्ल्यो आसा. तेलंगणात सोमारा सगळ्यो प्राथमीक आनी माध्यमीक शाळा लेगीत बंद दवरपाचो आदेश दिलेलो आसा. फाटीं पडिल्ल्या मुसळधार पावसान आंध्र प्रदेश, ओडिसा आनी तेलंगणात विध्वंस केलो. मुसळधार पावसाक लागून हमाजल ह्या गांवांत बरोच पावस पडलो. हिमाचल प्रदेशांतलो हो गांव सुमार 70 रस्ते बंद केलेले आसा. तातूंत शिमलांतले 35, मंडींतले 12, कांगडांतले 11, कुल्लूंतले 9 तशेंच उना, सिमोर, लाहौल, स्पिती जिल्ल्यांतले प्रत्येकी एक रस्त्यांचो हातूंत आस्पाव आसा. अशें मेळून हिमाचल प्रदेशांत 70 रस्ते जे आसात ते पावसा खातीर बंद केलेले आसा. हिमालयाच्या हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला आसून 2 सप्टेंबरा मेरेन राज्यांतल्या कांय भागांत वादळी वाऱ्या सयत आनी विजेच्या गडगडा सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा. 27 जून पासून आतां मेरेन जाल्ल्या पावसाच्या विविध दुर्घटनेत 151 जाणांक मरण आयिल्लें आसा. सर्वोच्च न्यायालयाक नवो बावटो आनी चिन्ह मेळ्ळें. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 75व्या वर्धापना दिसा निमतान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हाणें आयतारा सर्वोच्च न्यायालयाच्या नवीन बावटो आनी चिन्हाचें अनावरण केलें. नवी दिल्ली हांगासरच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फॅशन टॅक्नॉलॉजी हाणें न्याय आनी लोकशाहीचें प्रतीक आशिल्ल्या ह्या बावटो आनी चिन्हाची कल्पना सादर केली. ह्या नवीन बावट्यांत अशोक चक्र, सर्वोच्च न्यायालयाची इमारत आनी संविधानाचें पुस्तक दाखयल्लें आसा. वेंचणूक आयोगान हरियाणा वेंचणुकेच्या तारखांनी बदल केल्लो आसा. आयोगान हरियाणांतल्या मतदानाची जाहीर केल्ली तारीख 1 ऑक्टोबर बदलून आतां 5 ऑक्टोबर केलेली आसा. त्याच वांगडा जम्मू काश्मीर आनी हरियाणा विधानसभा वेंचणुकांची मतमेजणी तारीख जी आसा ती 4 ऑक्टोबरा वयल्यान 8 ऑक्टोबर जाल्या. मात जम्मू काश्मीरांत मतदानाच्या तारखेत कांयच बदल केल्लो ना. भाजपा सयत खुबशा पक्षांनी हरियाणांतल्या वेंचणुकांच्या तारखेच्या बदलाची मागणी वेंचणूक आयोगा कडेन केल्ली. त्या उपरांत ह्या तारखेनी बदल जालेले आसात.
दुष्प्रचाराच्या मुद्द्यावयल्यान वादाच्या भोवऱ्यात सापडिल्ल्या एक्स हँडलराचेर ब्राझीलात बंदी घातल्या. स्पॉन्सरशिपाच्या मुद्द्यावयल्यान एक्स प्लॅटफॉर्माचे सरकारा वांगडा मतभेद चालू आशिल्ले. तशेंच आपाच्या स्थानीक प्रतिनिधीक अटकेची धमकी दिल्ल्याचो आरोप लेगीत एक्स हांच्या कडल्यान जाल्लो आसा. ह्या अकाउंटाची चौकशी सुरू आशिल्ल्यान तांकां हे एक्स हँडलर बंद दवरप गरजेचें आशिल्ल्याचें मत ब्राझीलच्या न्यायालयान मांडलां. एक्स प्लॅटफॉर्माचे सरकारा वांगडा मतभेद चालू आशिल्ले तशेंच आमच्या स्थानीक प्रतिनिधीक अटकेची धमकी दिल्ल्याचो आरोप एक्स हँडलरा कडल्यान जाला. सध्या ह्या अकाउंटाची चौकशी सुरू आसा. सप्टेंबराच्या पयल्या दिसा वेवसायीक गॅस सिलिंडराच्या दरात व्हड वाड जाल्या. गॅस सिलिंडराचेर नवे दर लागू जातले. ह्या दरा प्रमाण आतां वेवसायीक गॅस सिलिंडराचे दर 39 रुपयांनी वाडयला. हाका लागून देशभरांतल्या ल्हान व्हड वेवसायिकांक धपको वचपाचो आसा. तशेंच सामान्य लोकांचेरूय हाचो परिणाम जातलो. मजगतीं घरगुती गॅस सिलिंडराच्या किंमतीत कसलोच बदल जाल्लो ना. हरमल पेट्रोल पंपाचेर एका बुलेटीक कीक मारतना उजो पेटलो. उपरांत राजेश कुमार ह्या मेकॅनिकान आनी पंपावयल्या कर्मचाऱ्यांनी उजो हो नियंत्रणांत हाडलो. मात बुलेट पुराय लासून काबार जाली. सुदैवान कोणाकूच जिवीत हानी जावंक ना. ह्या पेट्रोल पंपार बुलेटीक कीक मारता आसतना बॅटरी कडेन कितें तरी शॉर्ट सर्कीट जालो आनी हो उजो पेटिल्ल्याचो कळटा. उजो पेट्टात ह्या बुलेटीच्या पात्रांवान थंयच्यान पळ काडली. मात पेट्रोल पंपार हो उजो लागिल्ल्या कारणात कितेंय दुर्घटना जावपाची शक्यताय आशिल्ली. मात ह्या पेट्रोल पंपार काम करपी ह्या कर्मचाऱ्यांनी ह्या बुलेटीक लागिल्लो उजो पालयलो म्हणून व्हडली दुर्घटना टळ्ळी. अजित पवार हांचो पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसीन जम्मू काश्मीर विधानसभा वेंचणुका खातीर तांच्या उमेदवारांची आनीक एक वळेरी जाहीर केला. ह्या यादीत पक्षान 16 उमेदवार उबे केल्यात. जम्मू काश्मीरात राष्ट्रवादी काँग्रेस भाजपा पासत वेगळे जावन वेंचणूक लडयता. मात महाराष्ट्रात दोनूय पक्ष वांगडा वेंचणूक लडयता. जम्मू काश्मीरात अजित पवाराच्या उमेदवारांक लागून भाजपाक एक आव्हान आसा. आवेडे कोटंबी पुलाची स्थिती सामकीच धोकादायक जाला. पुलाचे कपचे पडून कळमिल्ले लोखंड थंय आतां दिसपाक लागला. हो पूल केन्नाय कोसळपाक शकता अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. तशेंच हांगाचे 2 पंच लेगीत म्हणटात की हो पूल बेगिनांतल्या बेगीन सारको करून दिवचो. हो पूल केन्नाय पडपाक शकता. ताका लागून आवेडे कोठंबीचे हे 2 पंचांनी मागणी केलेली आसा. त्याच बरोबर सरपंचाचें म्हणणें आसा की संबंदीत प्रशासनाक आमी कळयल्लें आसा पत्र बरोवन की ह्या पुलाची बेगिनांतले बेगीन दखल घेवची अशें सरपंचान पत्रा वरवीं कळीत केलेलें आसा. आवेडे कोटंबी पुलाची ही स्थिती सामकीच वायट जालेली आसा. हो पूल कोसळपाक शकता अशी भिरांत थळाव्या पंचांनी लेगीत भिरांत उक्तायल्ली आसा.